आम्ही आता कराटेश्वर जयगड आयिल्ले आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात म्हाज्या फुडें जें आसा तें प्राचीन देवूळ आसात. एक प्राचीन शिल्पकलेन आशिल्लें देवूळ आनी सामकें दर्याच्या देगेर अशें हें देवूळ आसात. निसर्गान भरिल्ल्या ह्या कराडेश्वर गांवांत हे श्री महादेवाक समर्पीत अशें हें देवूळ आसात. तशेंच जिंदालाची जी जेटी आसा आमी पळोवंक शकता लायट हावस तेच हांगाच आसा. आमी मागीर सकयल पयलीं देवाचें दर्शन आसा तें घेवयात. येयात ते मागीर यो कमान. प्राचीन अशें शिल्पकलेन आशिल्लें हें देवूळ. What transpired into the meeting, the project is not recommended. Not recommended because the member secretary, no, because member secretary has the department to write them. And it's not yet forwarded to the administrative department. Therefore, I told you that please. पळोवंक शकतात आमी ह्या प्राचीन अशा देवळान कोकणांतले आमी आयज जाल्ले आसा. सुंदरशी एक थंडगार वास्तू आसा ही. बसल्या उपरांत एकदम एसीन बसलेले कशें दिसतात की दर्याच्या देगेर जें आसा तें हे मंदिर श्री महादेवाक समर्पीत आसात कराडेश्वर. Don't say that you get the bag. Sorry, Baba. ह्या स्तंभांची रचना आमी पळोवंक शकता एक प्राचीन काळांतली अशी आसा. हे पळय स्तंभ पळय मुगो. अशें आमकां कोकणान जें आसा ती प्राचीन अशीं देवळां आमकां पळोवपाक मेळटात. जे तरेन प्राचीन काळान देवळां आशिल्लीं तशीच ही शिल्पकला आमकां आजुनूय आमच्या कोकणांत पळोवपाक मेळटात. आतां आमी सकयल या. यो जेन्ना कोकणान आमी एंट्री करता तेन्ना आमकां सुंदर सुंदर जे आसा ते नजारे आमकां पळोवपाक मेळटा. ते मुंबयच्यान कारवार पर्यंत आमी जर फावट मारीत आतां आमी गोवा एक अपवाद म्हणूंक शकतात. आमचें गोवा इतलें सुंदर आसाय अजुनूय पूण आतां ते ओरबडपाक लागलेले आसात. आनी ही सुंदरताय जी आसा ती आमकां टिकोवन दवरपाक जाय पुराय कोकणांत. कित्याक तर कोकण हें स्वर्ग म्हणटात. पुराय कारवारच्यान उडुपीच्यान जे आसा ते गुजरातची पट्टी पासून आमी ताका कोकण म्हणटात. आनी ही सुंदरताय आमी फकत तर ह्या दर्या देगेचेर आमी पळोवंक शकतात. आनी खास करून आमच्या महाराष्ट्रा आनी गोवान जे कोकण पट्टी लागतात थंय आमी देवांक आनी जे जाग्याकार आसा तांकां आमी स्थान दिल्लें आसात. आनी तेंच्या स्थानाक आमी हे समर्पीत केल्ले आसात प्रत्येक हे जागा जे आसा ते स्थानाय. तुमी पळोवंक शकतात ही रचना जी आसा ती आमकां फक्त आमच्या कोकणान पळोवपाक मेळटात. हे जे आसा ते दर्या सायडीकूच जे आमचे साये उदक जे आसा ते आनी हे गोमुखांतल्यान व्हांवपी हे उदक. उदक जे आसा ते झऱ्यांतल्यान दोंगराच्या सकयल अशें येतात आनी ते एकी कडेन जावन जे आसा ते हांगासर अशे
गोमुखांतल्यान येतात. उदक बरें लागता. गोड लागता उदक. आशिल्लो जे आमी पळयतात हे जे बोणके आसा पळयतात हांगासर सगळ्याक पळयतात तुमी ह्यो सगळ्यो बोणकी आसा. असोच परिसर जो आसा तो आमकां गणपतीपुळे पयलीं आशिल्लो असो आमी मानून वचूंक शकतात की पळोवंक शकतात तुमी सेम जे स्ट्रक्चर आसा. पूण हे आतां आमी आयिल्ले आसात कराडेश्वर. ही प्राचीन काळांतली काही शिल्पां काही जी मोडतोडीक आयल्या ती आमी पळोवंक शकतात हांगासर. ही तटबंदणी आसूं येतात प्राचीन काळांतली.